संपलेल्या फादर बर्नाबे आणि फादर प्रेझेंटासांव फुर्तादो हांच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयला सेवेरीन मेनेझीस. तेच भाशेन संपलेल्या रिबेरिना ओलिवेरा हिच्या खातीर मीस भेटयला गर्ट्रूड फर्नांडीस. ही तेसां आमच्या मनात दवरुया आनी आमी सांत भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी मांडो घेवचे खातीर आमची पातकां करून घेवया. हांव पाकी सोदविदार देवा, तुमकां बाबा भयणो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनाची दूर आनी तोंडान सारून, वायट धरून आनी बरें सोडून, हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे पासत आनी सदांच सांबाळ बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनवणी करात मागता. सोर बलिदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. आमेन. सुम्या काकूट कर, सुम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुम्या काकूट कर. सुम्या काकूट कर. प्रार्थया. जायत्या जाणांनी आमकां तांचे खातीर मागूंक लायलें. भोव करून आमचे भयणी वेलरी हिचे खातीर तेच भाशेन ह्या वेळार मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस, काजराचे बरो सोयर वार्षिक दीस मनयता. तांचे खातीर ह्या वेळार मागुया. भोव काकूटसारा देवा, पास्कांचो गूढ समरोंगून आमकां मेळ्ळा तें नवें जिवीत सांबाळून आनी वाडोवन तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. त्रोआसाक थावन तारवार बसून आमी नीत सामोस्त्राक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा थावन आमी फिलिपीक पावल्या. हें मासिडोनिया प्रांताचें मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदीशी गेल्या, कित्याक ती मागण्याची जागो म्हूण आमी आयकल्लें. आनी थंय बसल्या आनी जमातीक आसलेल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियात्रा नगरांतली लिदिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भोगतीन जांबल्या रंगाच्या लुगटाचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकून सुम्यान तिचें कालीज घोडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणेन आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सुम्याचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणेन नेट केलो. देवाचें उतर.
सबाब सरेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सरेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण जियोनाचे पूत धुवो आनंदान उल्हासून. जबाब सरेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेल करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां तेचे मुखार वाजोवन, कित्याक सरेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोबोन जोडून दिली. जबाब सरेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेवलेलें जैतान भोगती संतोश भरीत जावन आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करून तांच्या ओंठांचेर आसून देवाची वाखाणणेची नीत हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वोबीक. जबाब सरेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार सरेस्पराक जय जय. पापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातले. सरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसून तुमचे सगळ्यांसून जुवावा परमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारुती म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातले. तुमचो बाबाट हालोना जावं हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतूच हांवें तुमकां त्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावं हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, भाग्यवंत मादर ट्रिजा हाचे संस्थेन एक माद्र शिकोवंक आयिल्ली आनीक ती शिकता आसतना जेन्ना मागणें करताली 2 दिसाक घोडेक 5 पावटी कपेलांत वचून मागणें करी आनी आपलें कार्य घोडेक कोडकारांची सेवा ती करताली. एका दिसा येवन ती मादर ट्रिजाक अशें विचारता, तिका ती अशें सांगता, म्हजें देव आपुणें जावन आसा कोडकारांची रावून तांची सेवा करपाची. पूण हें मागणें आनी हेर कार्य जें आमी करता तें म्हजें देव आपुणें फुडें व्हरूंक म्हाका फाटीं वळून हाडटा. म्हजें देव आपुणें आसलें कोडकारांची सेवा करपाची. पूण 5 पावटी हांव कपेलांत वचून म्हजो वेळ इबाडटा आनी त्या वेळार भाग्यवंत मादर ट्रिजा तिका म्हणटा, तुजें देव आपुणें आसलें देवाशें येवून
देवाचो पाठलाव करून जेजूच्या सांगाता तुझें जिवीत जिवून तें जावन आसा तुझें देवाक उमेद. आनीक हेर काम जें तूं करताय, घोडेक वखदारांची सेवा करताय, दुबळ्या लोकांची सेवा करताय, तें कार्य तूं जेजूचो मोग करता देखून तें कार्य तूं करताय. प्रितीच्या बाबा भयणो, जायते फावटी आमी आमच्या जिविताचो हेतू विसरता. आमी ह्या संवसारांत जियेता फकत जेजू खातीर जिवन, जेजूचो मोग करून, ताचो पाठलाव करून, ताची गोवाई जावन, ताका साक्षी दिवन. आनी जेन्ना आमी ताचो मोग करता, ताचो पाठलाव करता, ताचे गोवाई जावंक सोदता, तोच आमकां हुस्कायता हें दुसरें कार्य करून, घोडेक दुबळ्यांक पावून आनी हेर मनशाची सेवा करून, जांकां आमची सेवा गरज आसा. जायते फावटी आमी सेवा करता, दुबळ्यांचो परमोस करता, तांकां आमी आदार दिता आनी आमच्या जेजूक आमी विसरता. तो रायचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. खऱ्या देवाचो, आमच्या जेजूचो मोग करून, जशे भाशेन पयल्या वाचपान लिडिया आपल्या देवाक ती विसरना, आपल्या जेजूचो मोग करूंक ती फाटी सरना. आनी ताका लागून आयच्या ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू हो देव तिका आपलो मोग विस्तारता, कशे भाशेन पवित्र आत्मा दिवन ती बावतिजमान जेजूशी एक जाता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आयच्या दिसा आमचें जिवीत जेजूच्या हातान समर्पुया आनी ताकाच आमच्या जिविताचो हेतू करुया. ताचो मोग करूंक, ताचे पावलांनी चलूंक आमकां आदार मागुया. आनी जेन्ना आमी ताच्या पावलांनी चलता, ताचो मोग करूंक वावुरता, हेर वस्तू करूंक आमकां तोच हुस्कायतो. सर्वेस्परास सुचार रचणारा, आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परास सुचार रचणारा, आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वलेन दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. म्हज्या भावा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गदूतार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. जें तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनांत मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे कुडीत सभेच्या देवाक सरसभोर मानून घेवं. बापा, सगल्या देण्याच्या दाकाराक तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केल्याय,
तशेंच सुर्गींचो तो उतार भोगतो ओप्रिमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुताक जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोने आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्वराक घालपाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक देन वाचुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो आनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्सव काळात तुजे मोहिमेची केती आनी वाखाणणी वर त्या दोगाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार ओगीन 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 दरबाराचो सरस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान सर्गीन तुका जय जय सरस्वराची नामी येता ताका जय सर्गीन तुका जय जय. बाबा परच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसून तुवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर तुमचे तेच बरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरलाची हें रोगत पातकांचें भोगसुणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो दुसरो गूट उलगोवचुया सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी एकाचें पियेता तितले पावटी तुवें भगवान येसू आमी तुजें मरण अनुभवता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देव वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा ते पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सुबेचो ग्लास फ्रांसीस आमचो बागेवन बाबा फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो पुली बाबा सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरमाचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची कापतो तांकां तुजे इश्टपतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोर सोलीत तुका मोड पळोवंक पावो आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये संगतीन बागेवर दोर करता बागेवर सुजे आनी सोर घालून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां मांडटली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून तांकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूना पवित्र आत्म्याच्या एकवटान स्वर्गवेदार बापा, स्वर्गोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दोस, आनी आमकां कामीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदाराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशनांत लायता. तर आमकां तुजें उदार काकडी सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक फुडें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र बेच्या भगार्थाचेर दिसता, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्याक ही सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पिडीचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुखान म्हाका बळगडी मेळटली. शिसामध्ये उबो रावून जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थना. भोव मोगाल बाबा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. पास्कांचे सुमरवणेन
तुझ्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड काळात